नमस्कार, पळया प्रायम खबरो। मॅगीच्या टेस्टीचे गोय, केरळ, महाराष्ट्र सोडल्यार सगळेकडेन जीवाक घातक म्हूण रिपोर्ट। FDA म्हणटा मॅगीन लेड आणि MSD डिटेक्टूच जाल्ले ना। रिपोर्टाचेर पातळून गोय सरकार बिंदास्त। नगरपालिकांची 1 नोव्हेंबराक दवरिल्ली वेंचणुकेची तारीख बदलू येता। वेळापत्रक बदलूंक हरकत ना म्हणटा मुख्यमंत्री पार्सेकार। ऑल सेंट्स डेचो विषय पावलो वेंचणूक आयोगाकडेन। माव 70चे लोक स्वताच लागले विवरांचो वाठार खणोवंक। कोण म्हणटा खजिनो आसूये, कोण म्हणटा इतिहासीक दायज। पुरातत्व खात्याक नजर घालूंक ना वेळ। पळयात रिपोर्ट। आज मेरेनच्या सरकाराचो मराठीचेर अन्याय। मराठीक जाय राजभाषेचो दर्जो। 25 वयर आमदारांचो तेको। मराठीवाद्यांचे मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार धरणे। मुख्यमंत्री ठोस कांयच सांगना। आणि NRN पणजे पुलिसांक घेवन फोडले सेक्स रॅकेट। दक्षिणेतली एकली एक्ट्रेस सापडली। धाडली मेरशे सुधार घरान। एक दलाल जाळ्यान, दुसऱ्याक सोदून गोय पुलीस मुंबय। खबरो विस्तारान। मॅगीच्या टेस्टीचे गोय, महाराष्ट्र आणि केरळ सोडल्यार सगळेकडेन जीवाक घातक म्हूण रिपोर्ट येवंक लागल्यात। शिशे आणि अजिनोमोटोचे प्रमाण हिसपा भायर मेळ्ळा। 15 राज्यांनी मॅगीचे सॅम्पल्सांचे रिपोर्ट आयले। FSSAIन सगळे राज्यांक मॅगीचेर 5 जून मेरेन रिपोर्ट दिवपाचे निर्देश दिल्यात। मात अजाप म्हणल्यार गोयचे FDAन केल्ले टेस्टींनी खंय मॅगीन लेड आणि MSD डिटेक्टूच जाल्ले ना। FDAन FSSAIक लेड आणि MSD नॉट डिटेक्टेड रिपोर्ट धाडला आणि पार्सेकार सरकार FDAचेर पातयेवन बिनधास्त रावला। मॅगीत लेड आणि मोनोसोडियम ग्लुटामेट म्हळ्यार अजिनोमोटोचे प्रमाण मर्यादे परस चड म्हूण कितल्याशाच राज्यांनी कारवाय सुरू केल्या। FSSAIचो देशभरातलो रिपोर्ट पळोवन ते प्रमाण नेस्लेचेर कारवाय करपाचो केंद्रीय खाद्यान्न मंत्रालयाचो विचार चल्ला। सगळे 5 जूनाक राज्यांच्या रिपोर्टाक रावल्यात। दिल्ली सारकेल्या कांय राज्यांनी मॅगीच्या उत्पादनाचेर बंदी घाल्या। कांय कडेन म्हाल परत व्हरपाचो आदेशय दिला। कांय कडेन विक्री बंद केल्या। कांय कडेन नेस्ले आड कोर्टांनी केशी घाल्यात। पळयात राज्यांचे कशे रिपोर्ट येतात ते। प्रत्येक राज्य कितले एक्टिव्ह जाला ते। गोयच्या FDAन 4-5 कडची सॅम्पलां घेवन खंय मॅगीच्यो टेस्टी केल्यो। तांकां खंय लेडूय मेळना आणि MSDय मेळना। FDAक प्रमाण कितले मेळ्ळा काय म्हूण विचारल्यार टेस्टींनी खंय लेड आणि MSD डिटेक्टूच जाल्ले ना। आता FDAन लेड आणि MSD नॉट डिटेक्टेड म्हूण रिपोर्ट धाडला। Madam, 2.5 is parts per million. Parts per million. So what is the report? Less than 2.5? It is not detected, so it is less than 2.5 parts per million. It is not detected. Okay, and what about MSD? Monosodium glutamate also is not detected Okay, in samples. in the samples which are already tested. And these samples are collected from this one Mawlinge plant or? Yes, one sample is taken from the Nestle plant at Bicholim, Mawlinge, and 4 samples were drawn from the various shops in Goa, out of which 3 are again from the manufactured at Goa plant, and 1 is manufactured at Punjab plant of the Nestle. मात जाणकार FDAच्या टेस्टीचेर दुबाव उक्तायतात। असल्या एखाद्या प्रोडक्टान लेड डिटेक्टूच जावप ना ही गजाल खंय नैसर्गिक न्ही। लेड नासतना उत्पादन आसूंकूच शकना। असल्यो टेस्टी करपाक थीन लेयर क्रोमॅटोग्राफी पद्दत लागता। ताका TLC लागता। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण FDAचो TLC क्रोमॅटोग्राफ खंय चलना। मागीर मॅगीची टेस्ट FDAन नेमकी केली कशी? आणि TLC नसल्यार मॅगीतल्यो इतल्यो बारीक इम्प्युरिटी डिटेक्ट जातल्यो कश्यो? गोय, महाराष्ट्र आणि केरळ सोडल्यार सगळेकडेन मॅगी जिवाक घातक, खावपाची ना म्हूण रिपोर्ट येतात। केंद्रीय खाद्यान्न मंत्री रामविलास पासवानान कारवायेचे संकेत दिल्यात। यदि उसमें सामान मिलाया जाता है जिसे लीड के संबंध में कहा जाता है और भी चीजें हैं, तो यदि वो हेल्थ के लिए इंजूरियस है और शिकायतें आती है तो निश्चित रूप से कंपनी के खिलाफ में कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेशान नेस्लेचे मॅगी नूडल्स जीवाक घातक म्हूण कागाळ नोंद केल्या उपरांत भारतीय अन्न सुरक्षा आणि दर्जो प्राधिकरण म्हणल्यार FSSAIन सगळ्या राज्यांनी मॅगीच्या प्रोडक्ट्सांची टेस्ट करपाक सांगिल्ली। आता चडशा राज्यांनी रिपोर्ट धाडल्यात। रिपोर्टाच्या अभ्यासा उपरांत केंद्र सरकार कितें ते करतले।
कांय राज्यांनी सादूर जावन आदींच मॅगी मार्केटान बंद केल्या. गोंयान मात एफडीएच्या रिपोर्टाचेर पातयेवन ऑल इज वेल चल्ला. पार्सेकार सरकारूय बिनधास्त आसा. ह्या पांचांनय जी आवश्यक जी हें आसा परमिटेड ताचे प्रमाणे आसा. देर इज नो एनी एक्सेस क्वॉन्टिटी ऑफ लेड ऑर एनी अदर आहे. त्यामुळे गोव्यात बॅन करपाचो प्रश्न येवंक ना आमचे कडेन. तांकां हांवें आनीक 2 सॅम्पलां खंयची घे आनी परत कर म्हटल्यान आनी तांचो रिपोर्ट इज अवेटेड. ब्युरो वांगडा प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी चेतन गवस. नगरपालिकेची 1 नोव्हेंबराक दवरिल्ली वेंचणुकेची तारीख बदलू येता. वेळापत्रक बदलूंक हरकत ना म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकारान उलोवन दाखयला. 1 नोव्हेंबराक क्रिस्तांवांचो ऑल सेंट्स डे आशिल्ल्यान वेंचणुकेची तारीख बदलची म्हूण एक्टिव्हिस्ट आवाज काडपाक लागल्यात. राज्य वेंचणूक आयोगा कडेनूय विशय पावला. ऑल सेंट्स दिसा वेंचणूक घेतली म्हूण व्हडलोसो त्रास जावचो ना, मात लोकांक जाय जाल्यार तारीख बदलपाची मागणी करतले म्हूण बीजेपीचे आमदार उलोवन दाखयतात. नगरपालिकांची वेंचणूक 1 नोव्हेंबराक दवरपाचें सरकारान थारायला. त्या दिसा ऑल सेंट डे आसा. ही गजाल एक्टिव्हिस्ट आयरिशान वेंचणूक आयोगाच्या नदरेन हाडून दिली. वेंचणुकेची तारीख बदलपाची मागणी तांणी राज्य वेंचणूक आयोगा कडेन केल्या. वेंचणुकेक अजून 6 म्हयने आसा आनी ती बदलपाक हरकत ना अशें मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा. 1 नोव्हेंबर खूब फुडें आसा. एम्पल टायम आसा. जर कोणाक तरी अडचण जाणारो हो दीस आसत जाल्यार अजुनूय बदलपाक कांय हरकत ना. रिप्रेझेंटेशन आयिल्लें आसा जाल्यार विचार करपाक हरकत ना. मुद्दाम एखाद्या ऑस्पिशियस डे दिसा दवरपाची कांय गरज ना. लोकांक जाय जाल्यार वेंचणुकेची तारीख बदलपाची मागणी सरकारा कडेन करतले म्हूण निलेश काब्राल म्हणटा. म्हज्या म्हणण्याने ऑल सेंट्स डे आसलो म्हूण तशें इलेक्शनचो प्रॉब्लम काय ना की नॉर्मली इगर्जीन सकाळी फुडें वयता लोक आनी दॅट इज द रिजन फॉर हॅविंग सेंट्स. तितले खुबशे आसता. एक दीस कोणाचे आमचे सेंट्स खूब आसा आनी खंयचो दीस आसता. पूण मेजर आमचे दीस जे क्रिसमस जावं गूड फ्रायडे मागीर आमचो इस्टर अशे 3-4 दीस आमचे मेन आसता. बाकीचे दीस जे आसा की ओके आमी ऑब्जर्व करता. पूण म्हज्या लक्षांत ते केले जाल्यार कांय प्रॉब्लम ना. पूण तरी आसतना कोणाक जर इफेक्ट जाता आमी रिक्वेस्ट करतले ऑनरेबल डेप्युटी सीएम सद्याक ना तर 1 तारखेचे 2 तारखे करूं म्हणटा कांय फरक पडना. कित्याक टायम 6 म्हयने उरलेले आसा न्ही ताका कांय प्रॉब्लम ना. पूण तो इश्यू व्हडलो करचो अशें म्हाका खंय कांय तरी दिसना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी देवेंद्र गांवकार. मावस सत्तरीचे लोक विवरांचो वाठार खणपाक लागल्यात. मावस सत्तरी रवळनाथ देवळा कडेन पिशांच्या कोणीच्या वाठारांत कांय दिसां फाटीं लोकांक 4 ल्हान मोठी विवरां मेळ्ळ्यात. आकारान वेगवेगळे. मात पुरातत्व खात्यार थंय नजरूय घालिना आनी कोण वासपूस करूंकूय येना. निमणे लोकूच तो वाठार उस्तूंक लागल्यात. कांय जाणांक दिसता जमनी पोंदाक खजिन्या भशेन कितें तरी पुरून दवरला अशें. कांय जाणांक ती कुतुहलाची गजाल. कांय जाणांक थंय इतिहासीक दायज दिसता. दर एकल्यान सोयीस्कर समज करून घेतला. पळयात रिपोर्ट. तेका स्वप्न पडले आपूण न्हिदला दिसोर आपणाक सपान जालें. ओमके कडेन तळपार काय आसा तेन्ना तळ आनी उसळ मेळटले. सत्तरी मावशी गावात रवळनाथ देवळा कडेन पिशाच्या कोणीच्या वाठारांत कांय दिसां फाटीं 4 ल्हान मोठी विवरां मेळ्ळी. थंय खजिनो लिपयल्लो आसत म्हूण गांवकाऱ्यांक दुबाव. गांवांतले सगळे लोक एक जावन लागल्यात खणपाक. ठीक म्हणा उसुकले बगल्या डोबरे आपणाक मेळ्ळे तेन्ना आनीक उसुकतलो असो म्हणा. तर मागीर कोणा हेंगा सांगलें तेणी न्हू आनी ते पळोवपाक येयले आनी तेंच्यांनी पळयले आनी मागीर ते बी वावरूंक लागले. खणला थंय कितें हाताक लागलें जाल्यार गांवचें नांव जातलें म्हूण गांवकारांच्या इंट्रेसाचो विशय. गांवच्या जाणट्यांक दिसता देवाच्यो मूर्ती तसल्यो गजाली एक वेळ मेळत काय. भांगाराचे आमकां नाका. देवस्थानात कितें देवस्थानाचे काही आसूंक शकता का हे म्हणून आमी हें करता. भांगाराचे आमकां नाका. म्हणजे आमच्या गांवाचें नांव आनी अशें येयलां एक गांवाचें अशें आसा त्या गांवांत बऱ्याचशा गांवकारांनी केलें. लोक खणटात थंय खंय पुरातत्व दायजाच्या गजालींचे अवशेश मेळपाक लागल्यात. गव्हर्मेंट आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंटाचे अजून कोणच पावले ना. ते कितें कसले विवज कित्याक लागून पडल्या हे अजून कोणाक कांयच तेचे हे जाल्लें ना. म्हणटकणी गांवान असो एक निर्णय घेतलो की आमीच पळोवया थंय कितें आनी मेळटा तें.
जशें हांगासर खोदकाम चालू आसा त्या खोदकामा भितर ज्या दोबऱ्यांनी हे वेगवेगळे कितें कितें अशे मेळत आसात. मात सरकाराच्या पुरातत्व खात्याक अजून थंय नजर घालपाक मुहूर्त मेळिल्लो ना. घडये खात्याक पडिल्लें ना. सरकारान आमकां तेची जतन करपा खातीर हेल्प करचो अशी आमची मागणी आसा. अशी जी रांजणां मेळटात ती देवस्थानाच्या लागींच मेळटात. पयलं जायत थंय काय तरी लिंक आहा. ह्या लिंक रवळनाथाचें देवूळ असल्या कारणान हांगा ती 7 रांजणां आहात. त्या 7 रांजणांचे लिंक हांगा देवस्थान कितें आसतलें. मावशीच्या लोकांनी त्या विवरांचो आपल्याक जाय तसो सोयीस्कर समज करून घेतला. जो तो त्या समजा प्रमाण सुवात खणपाक लागला. निमणे हाताक कितें लागता ताजेरूय ह्या विवरांचे गूढ आनी सत्य उक्ताडार येवपाचे. तो मेरेन सगळे काल्पनीक. प्रुडंटा खातीर उदय परब. फाटल्या सरकारांनी मराठीचेर अन्याय केला. गोय आनी केंद्रांतूय बीजेपीचे सरकार आसा. बीजेपीन मराठीक राजभाशेचो दर्जो दिवचो. 26-27 आमदारांचो मराठी राजभास करपाक तेंको आसा म्हूण गोंय मराठी राजभाशा समितीचो अध्यक्ष गोरा धवळेकरान दावो केला. मराठी राजभास जावची म्हूण मराठीवाद्यांनी मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्या भायर धरणे धरले. मुख्यमंत्री पार्सेकारान समितीच्या शिष्टमंडळाच्यो मागण्यो आयकून घेतल्यो. मात सरकाराक सध्या असले वादाचे विशयान हात घालपाचो ना. आश्वासनं पुष्कळ दिली गेली. बोडगेश्वराच्या मैदानात आश्वासन दिलं. पर्रीकरांनी म्हणजे मुख्यमंत्री असताना म्हणा किंवा त्याआधी बऱ्याच वेळा ही आश्वासनं दिलेली आहेत. परंतु अद्याप आश्वासन पाळण्यात आलेलं नाही. तेव्हा आता हे आश्वासन सरकारनं पाळावं आणि आणखी वेळ न घालवता पावसाळी अधिवेशनामध्ये जे जुलैमध्ये होणार आहे त्या अधिवेशनामध्ये विधेयक आणून मराठीला राजभाषेचं स्थान द्यावं ही आमची मागणी आहे. आणि हे धरणं आम्ही आता मराठी राजभाषा व्हावी ही आमची मागणी आहे. आणि आता ही मागणी खूप जुनी आहे. बरेच वर्ष चालू आहे. परंतु आता हा निर्णायक वेळ आलेला आहे. भरपूर सपोर्ट असा. खंयच्या नाव सांगा ना पूण तुमकां 25 ते 27 आमदारांचा आमकां पाठिंबा आसा. आणि हे विधेयक जर सरकारनं आणलं तर ते विधानसभेत पास होऊ शकते. पावसाळी अधिवेशनात मराठी राजभास विधेयक पास करचे आणि मराठी भाषेक राजभाषेचो दर्जो दिवचो म्हूण समिती मागता. धरण्याक 101 जण आशिल्ले. आता हे पावसाळी अधिवेशनामध्ये भारतीय जनता पक्षाने आणायलाच पाहिजे अधिवेशन. अशी आपले हा ठराव आणलाच पाहिजे. हे विधेयक आणून मराठीला राजभाषा केली पाहिजे ही आमची मागणी आहे. आणि काय म्हटलं याला महत्त्व नाही. आम्ही काय सांगितलं याला महत्त्व आहे. आता मराठीला पॉझिटिव्ह आहेत. रोमी मराठी राजभाषेसारखेल्या वादाच्या विशयांक सरकाराचे प्राधान्य ना. ते पयलीं बऱ्योच गजाली जाग्यार घालपाच्यो आसात म्हूण आदलो मुख्यमंत्री पर्रीकारान विधानसभेत सरकारचे राजभास कायद्याचेर धोरण स्पश्ट केल्लें. नव्या मुख्यमंत्र्यानूय समितीक तेंच सांगलां. मगोच्या तेंक्यार समितीची मागणी चल्ल्या. मराठी प्रेमी आयिल्ले. मराठीची आमी सेवा करुया. हांव म्हज्या परीन करता. हांव बऱ्यापैकी मराठी प्राथमीक शाळा चलयतां. मराठी शाळा सरकारी ज्यो आसात हेंची अधोगती जाल्या खूब कडेन. आमी सगळ्यांनी एक आपापल्या भागांतली शाळा दत्तक सुद्दां घेतल्यार बरी जातली. मागणी करणारे सुद्दां अनेक जाणांची भुरगीं दुसरे कडेन वतात. सरकारच्यो काही प्रायोरिटीज आसात. त्या प्रायोरिटीजांनी हांव जास्त लक्ष घालता. विशय सोडलो ते म्हज्या खातीर रोजगार बरे तयार जावचे ह्यो प्राधान्यक्रम आसात. आणि त्यामुळे त्या दृश्टीन आमी वतात. वाद निर्माण करणारी खंयचीच गोष्ट म्हाका घेवपाची ना. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. घेवया एक विराम.